भारतीय जनता युवा मोर्चा सालिगांव तर्फे आज ट्री प्लांटेशन ड्राइव आम्ही पिल्यान पंचायत ग्राउंडाच्या भोवतणेक करता। आज आमच्या मध्ये आमचो न्यूली इलेक्टेड सालिगांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष अमरनाथ बाब, तसोच जनरल सेक्रेटरी प्रदीप धुरी आणि बाकीचे आमचे सगळे ऑफिस बेअर प्रेझेंट आसा। आज हो ड्राइव करपाचो उद्देश असो आसलो की पार्टीन आमकां सांगलेले डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या बलिदान दिवसाच्या एक फुल आठवड्याभराक वेगळे वेगळे कार्यक्रम करचे म्हणून त्याच्या अंडर हो एक आमी ट्री प्लांटेशन ड्राइव केल्लो आसा पंचायती कडेन। आज तशेंच आमी आमच्या पॅन्डेमिका खातीर आमी आमचे फक्त ह्या ड्रायव्हाक सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जावंक जाय म्हणून आमी फक्त आमच्या ऑफिस बेररांकूच आपयल्ले। तशेंच बाकीचे मेंबर्स आमी सगळ्यांक आमच्या कार्यकर्त्यांक सॅपलिंग्स दिल्ले आसा, तांकां आमी आपल्या घराच्या भोंवतणेक प्लांट करून आमकां फोटो एक आपल्या सेल्फी विथ सॅपलिंग काडपाचें अशें आव्हान केल्लें आसा। आज आमच्या मदीं आहा युवा मोर्चा स्टेटी वयले सेक्रेटरी करण बाब, तशेंच आमचे सालिगांव बीजेपी मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी प्रदीप धुरी, तशेंच आमचे सगळे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आयज सकाळच्यान हांगा पिल्यान खूब काम केल्लें आहा, जायतीं झाडां लायल्या। तशेंच आमचे उरलेले कार्यकर्ते आपल्या आपल्या वाठारांत सकाळच्यान झाडां लायल्या। तशीच आमी आयज ऑलमोस्ट 100च्या वयर युवा मोर्चानूच सालिगांव झाडां लायिल्लीं आसा। तशेंच गोंयभर एक युवा मोर्चाचें काम चालू आहा। ही झाडां आयज अशीच लावचे म्हटल्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या बलिदान दिन जावन एक आठवडोभर आमी क्लिनलीनेस ड्राइव केलो। तशीच ह्या आठवड्याक आमी ही झाडां प्लांटेशन थंय सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी झाडां दिल्लीं आसा, जी ते आपल्या आपल्या घरा कडेन लायतले। आनी हो युवा मोर्चाचो आतां न्यूली भुरगे उमेदीन आसा आनी सालिगांवान बरी कामां भुरगे युवा मोर्चा तर्फे आमी करतले। आमी पिल्यान पंचायती कडेन झाडां लावपाचे कार्यक्रम चालू केला आनी हो 8 दिसाचो कार्यक्रम आसतलो। आनी सगळ्या पिल्यान आनी आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी मागता की सगळ्यांनी झाडां लावची। झाडां लायली की ग्रीनरी बरी उरता आनी सगळ्यांक लोकांक नॅचरल ऑक्सिजनाकूय बरो प्रॉब्लम हे पडटा। त्या खातीर लोकांनी सगळ्यांनी झाडां लावची।